टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। गोंयांतल्या 56 गांव शाराच्या भागात आस्पाव करपा विशीं अधिसुचोवणी महसूल खात्यान घेतली फाटीं। महसूल खात्यान पंचायत खात्याक धाडलें लेखी पत्र। गोंय काँग्रेसीन विरोधी पक्षाकडेन युती करपाचो घेतला निर्णय। देखून भाजपाक हारोवपा खातीर एकवटान लढोवया विधानसभा वेंचणूक चोडणकरांचें आवाहन। जाल्यार वेंचणूक केन्नाय आमी तोंड दिवपाक आसा तयार, सांगता माणिकराव ठाकरे। बागा दर्यादेगेचो धोक्याच्या रेलिंग थारतलो घातक। खाशेली कार्यादळांनी समर्पीत हेल्पलायन स्थापन करपाची करतात थळावे मागणी। साळात एका स्लॅबाच्या घराचेर कोसळ्ळें व्हडलें झाड। 2 लाखांचें लुकसाण जालें। दिवचले धांवतेकारीचेर कोसळ्ळें झाड। घडणुकेंत तरणाट्या सयत ताची आवय आनी भयण साल्वार। मावडिंगे दिवचले 21 वर्साच्या तरणाट्याक विजेचो शॉक लागून आयलें मरण। घरांतल्या वायरिंगेचें काम करतना घडली घडणूक। आनी फोंड्या बोरी वाठारांत दुचाकी चलोवप्याक गाडयेन नेटान धपको दिवन काडलो पळ। अपघातात दुचाकी चलोवप्याक आयला आगताक मरण। पुलीस ड्रायव्हराच्या मागार। आतां खबरो विस्तारान। गोंयांतल्या 56 गांवचें शारीकरण करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आशिल्लो, मात ह्या विशीं बोवाळ जाले उपरांत महसूल खात्यान अधिसुचोवणी फाटीं घेतली। ह्या विशीं महसूल खात्यान पंचायत खात्याक लेखी पत्र बरोवन कळयलें। फाटल्या म्हयन्यांत महसूल खात्यान सगळ्या पंचायतीक नोटीस काडून ह्या विशीं तांची मतां सादर करपाचे निर्देश दिल्ले। त्या उपरांत गोंयभर बोवाळ पडून लोकांनी ह्या गांवच्या शारीकरणाक खर विरोध केल्ली। ताका लागून सरकाराचेर ती अधिसुचोवणी फाटीं घेवपाची पाळी आयली। जी 56 गांव म्हणजे 56 विलेजेस गोंयभरचे जे आसात ते अर्बनायझेशनाक काडलेले सरकारान। आनी तेजेर आतां एक म्हत्वाची अशी अपडेट येयल्ली आसा, ती म्हणजे जे अर्बनायझेशनाक जे विलेजेस काडलेले ते सरकारानूच आतां ते डिसिजन रिवोक केल्ले आसा। सो तुमकां परत एकदा सगळे जी म्हायती जी आसा ती विस्तारान सांगता। 2020 गॅझेट येयल्ले, तितून 56 गांवांचे लिस्ट आशिल्ले। तितून गोंयभरचे जे गांव आसात तितूंतले 56 गांवांचे लिस्ट आशिल्ले। आनी ह्या गांवान खंय तरी अर्बनायझेशन जावपाक हो प्रस्ताव आशिल्लो, पण त्या वेळार खुबसो असो विरोध जाल्लो। आनी अर्बनायझेशन नाका आमकां म्हणून त्या प्रत्येक गांवांतल्यान आपले ज्यो ग्रामसभा जाल्ल्यो त्या ग्रामसभेन तेणी ठराव घेतलेलो की आमच्या गांवान अर्बनायझेशन जावपाक नाका म्हणून। पण मदींच फाटले 2 दीस जाले हो बोवाळ परत एकदा सुरू जालो। आनी तो बोवाळ जो सुरू जालो तो कित्याक लागून म्हणजे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान पंचायत डायरेक्टराक एक मेमोरंडम काडलो आनी खंय तरी अशें सांगलें की 1 म्हयने भितर तुमचे जे कितें पंचायतींतल्यान प्रत्येक पंचायतींतल्यान तुमचे कितें जे से आसा ती सांगची आनी 1 म्हयने भितर सांगची। हो जो मेमोरंडम आशिल्लो तो फाटले मे म्हयन्यान काडलेलो आनी 1 म्हयने भितर सांगचे अशें तेंचे त्या मेमोरंडमान आशिल्ले। पण तेजेर ते जशें आउट जालो, तो मेमोरंडम येयलो म्हणून जसो आउट जालो तेन्ना खुबशे अशे पक्षांनी तेजेर विरोध केलो। तशेंच खुबशे गांवच्या लोकांनी विरोध केलो ते आमी पळयले। जाल्यार एकंदरीत हो सगळो विरोध पळोवन आतां सरकाराक खंय तरी हे डिसिजन घेवचें पडलें। आनी हो जो हे जे डिसिजन आसा, जे 56 गांव आसात ते 56 गांवाचे जे शहरीकरण करपाचे हे जे डिसिजन आसा ते खंय तरी रिवोक करचे पडले। बागा दर्यादेगेर जाल्ले दुर्दैवी घडणुकेक लागून पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला। बागा दर्यादेगेच्या धोक्याच्या रेलिंगाचेर पिवून एक तरणाटो बशिल्ले कडेन व्हड ल्हाराक लागून दर्यांत पडून ताचो जीव सोंपलो। ह्या घडणुकेक उपरांत थळाव्या लोकांनी आनी वेवसायिकांनी प्रशासनान बेगोबेग सुरक्षा उपाय काडचो अशी मागणी केल्या। बागा दर्यादेगेर जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत पर्यटक सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला। धोक्याच्या रेलिंगाचेर पिल्ल्या अवस्थेत बसून आशिल्लो एक तरणाटो दर्याच्या व्हड ल्हाराक लागून दर्यांत पडलो आनी ताचो जीव सोंपलो।
थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण अपघात जाल्ल्या धोक्याचेर रेलिंगाचेर पर्यटक सहजतायेन पावतात, कारण थंय वचपाक थेट आनी उक्तो मार्ग आसा. ताका लागून धोक्याच्या वाठारात प्रवेश मेळचो न्हय म्हणून ह्या मार्गाचेर घटमूट फेन्सिंग लावची असो थळाव्यांनी उलो मारला. तशेंच वाठारात स्पश्ट शिटकावणी चिन्हां लावची आनी नेम मोडपी लोकांचेर खर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हाका लागून पर्यटकाची जागृताय जातली आनी फुडाराक असे अपघात आडोवंक मजत जातली अशें तांचें मत आसा. एक खाशेलो कार्यदळ आनी हेल्पलायन स्थापना करपाची सुचोवणी केला. हाका लागून पंगडाक बेगोबेग घडणुकेच्या सुवातेर पावपाक मेळटले. दर्यादेगेची सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरतना सुरक्षेचो उपाय घटमूट केल्यार हो चड प्रभावी उपाय थारतलो अशें कांय थळाव्या लोकांचें मत आसा. अशी दुखद घडणूक आडोवपा खातीर पर्यटन खातें खंयची ठोस पावलां उबारतले ताचेर नागरिकांचें लक्ष आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धांवतेकारीचेर झाड कोसळ्ळे. मात देवादयेन ह्या घडणुकेत कार चलोवपी तरणाट्या सयत ताची आवय आनी भयण साल्वार जाली. ही घडणूक शेनवारा दनपारां कुळण कारापूर वाठारांत मुखेल रस्त्यार घडली. पळयात. दोनांक कॉल येयलो की सर्वेश सावंत म्हणून की हांगासर आमच्या हॉस्पिटला कडेन गाडीचेर झाड पडला. तेन्ना आमी हांगा कडेन गाडीचेर झाड पडलें जाय सेफली सगळें यूज करून सेफली आतां झाड कापून कार आतां भायर काडले जाय. कॅज्युअलिटी कितें? कॅज्युअलिटी तेजी कितें तरी कोण तरी लेडीज आनी कितें तरी भुरगो आसलो. कॅज्युअलिटी सेफ आहा, कॅज्युअलिटी काडटा. साळांतल्या कोलपेवाडी वाठारांत एका स्लॅबाच्या घराचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें. शुक्रारा मध्यान रात्री घडिल्ले घडणुकेत जिवीतहानी टळ्ळी तरी 2 लाखां परस चड रुपयांचे मालमत्तेचें लुकसाण जाला असो दावो घरमालकान केला. पावसाच्या तडाख्यात शुक्रारा मध्यान राती झाड कोसळ्ळें. तेन्ना स्फोट जाल्ल्याचो आवाज जालो आनी घर हाल्लें. घराच्या फाटल्या वाटेन आशिल्ले भाड्याच्या रुमाचे पत्रे लेगीत फुटले. धोकादायक अवस्थेत आशिल्ले झाड कापचे म्हूण प्रशासकीय यंत्रणांक कळयिल्लें, मात कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यानी परिस्थिती निर्माण जाली अशें घर मालकान सांगलें. 11:30 सुमार जागो आसलो आनी वयर हाचेर स्लॅबाचेर कितें घडा जाल्ल्यान आवाज जालो. मागीर एकदम मोठो स्फोट जाल्ल्यार हें जालो, स्फोटे मारलेले मोठें. तेन्ना हांव भायर येवन पळयता जाल्यार हें झाड तुटोन पडलां स्लॅबाचेर. तुम्ही आता कंप्लेन बी केल्ली न्ही? कंप्लेन केले म्हणजे हांवें डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, मामलेदाराक सांगलें, परत ते फायर ब्रिगेडी तांकां कळयलें, सगळ्यांक कळयलें. आनी रातभर तांकां फोन करून जागोन सकाळीं तेंची हें आयलें. न्हू पयली कंप्लेन बी केल्ले झाडाची? पहिली झाडाची कंप्लेंट पंचायतीक केल्ली. पंचायतीन डेप्युटी कलेक्टराक केल्ली. तेचेर तेंची 1 वरास पयलीं केल्ली. तेचेर तेंच्यांनी कांयच तेचेर एक्शन घेवंक ना. आनी आतां कितें लॉस केलो? लॉस म्हाका आतां 4-5 लाख मायसच लॉस जातली. सो पत्रे केले, पयलो स्लॅब वयल्यार आनी घर हल्लेत वयरसून सगळे. म्हणजे सगळें इस्टिमेट करचो पडटलो म्हाका, स्लॅब चॅक करचो पडटलो. पण हेका काय ना न्हू, कॅज्युअलिटी काय ना न्हू? अशें आमी इंजुरी ना इंजुरी काय. हिल रहा है टका घर है सर. कितने बजे रात को? 11:30. आप लोग सोए थे? नहीं जगह थे घरे. और घर में कुछ गिरा वगैरह? नहीं इधर का खाली ये गिरा, क्या ये पत्थर? पतला. अच्छा, ओके. किसी को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं कुछ नहीं हुआ. ते जाला कितें मदींच ताका मनीस एक कट करपाक मेळोंक ना म्हणून उरले ते. आमी ते पयलीं ते स्विमींग करपाक हें केल्लें पंचायती मार्फत ताका सांगलें, पूण मनीस कोण मेळोंक ना. थोडे दीस उरले ताका लागून ते इन बिटवीन हें पडलें. न्ही अशी झाडां आनीक पंचायतीन कितकी आसा? आनी अशें हांगा आमचे वाटेन कोण ना, फक्त एक थोडी अशी आहा, पूण अशी मेल्ली अशी ना. हें कितें जालें मदींच पळोवंक ना भायरसून ताका ते हें आहा न्ही पायरीचें झाड. सो तें मेला म्हूण कळून ता मुनाक ते सामकें हें जाल्लें. फसमेल्ले. हय फसमेले आनी पडले. लेट करता मागीर अशें कितें जालें डॅमेज मेन कितें आहा ते कोणी थोडे लोक कितें म्हणटा ते देवाचे बी म्हणून वयर चडपाक पळयनात म्हणून ते मातशें उरलें दिलें. जाल्यार कोणी मनीस बी मेळ्ळो जाल्यार जोपून आमी हें करतले अशें. पूण आतां हें डॅमेज जालो ताका कितें म्हणटा? डॅमेज कितें आतां ते दिवपाचें न्ही सरकारान, कितें तांकां हेल्प करपाची न्ही. गोंयकारांक कॉल येयलो की हांगा आमचे
कोलपेवाडी कोलपेवाडी हांगा एक झाड पडला न्हू हांगा येता जाल्यार ते व्हडलें झाड आसलें आमी रातीच हांगा टर्न आउट केलो थंयच्यान भितरच्यान हांगा येवन आमी सबंद रात बारीक बारीक कितें आसलें तें हेंचें ना म्हणजे आमकां गरज आसली ती मेन क्रेन आनी JCB जाय आसलो आमकां नाजाल्यार एक असो प्लॅटफॉर्म जाय वयर चडोन कातरपा असलें जाय आसलें आमकां तें पावूंक ना राती तें आमी सकाळीं परत संक स्टार्ट केलें आनी आतां चडशें काम जायत येयलें कितें लॉस कितें ना लॉस आतां तें अजून कांय तेका एस्टिमेट करूंक ना आता फूल झाड काढल्यानंतर कळलं की ते लॉस झाला ते काम चालू असतं. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यात अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा मात थांबपाचें नांव घेना. शेनवारा फोंड्या बोरी वाठारांत हिट अँड रन घडणूक उक्ताडार आयली. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक आगताक मरण आयलें जाल्यार अपघाता उपरांत गाडयेच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळा वयल्यान पळ काडलो. पुलिसांनी गुन्यांव दाखल करून गाडयेच्या ड्रायव्हराचो सोद सुरू केला. सोऱ्याच्या गुळेत गाडी चलोवप्याक अटक करतले अशें संबंदीत खात्यान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणीक येवकार दिला. तशेंच बेकायदेशीर रितीन वायट नंबर प्लेट आशिल्ल्यो गाडयो भाड्याक दिवप्याचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोबो सयत रेंटल व्हेइकल असोसिएशनान केला. मजगती येल्लो नंबर प्लेटी भाड्यान दिवपी गाडये परस गोंयांत बेकायदेशीर वायट नंबर प्लेटी आशिल्ल्यो चड गाडयो आसात. देखून गोंयभर पुलिसांनी खाशेली मोहीम हातात घेवची आनी अशा वाहनां आड बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी आमदार मायकलान केला. एक्शना प्रमाणे अरेस्ट कर म्हटल्यार कोणाक ड्रंकन ड्रायव्हिंग कोण सोरो पिवन गाडी चलयता ते एक्सिडंट जायसर रावप ना. आता हांव इतलेच मागता की पुलिसांनी ट्रान्सपरन्सी यूज करची म्हणजे ट्युरिस्टांक सोतोंक पान्ना. यू कॅन नॉट हॅरस अ ट्युरिस्ट. इफ समबडी इज ड्रंक जाल्यार तेका सोमतो अरेस्ट करून उडोवंक जाय. आता फाल्यां एक्सिडंट जालो आनी तो पियेल्लो आहा जाल्यार एक मेसेज वचपाक जाय की यू विल बी अरेस्टेड अंडर ऑल दीस सेक्शन्स. यू विल बी इन द जेल. हे हांवें पयलीं मागलेलें की जेलीन वचपाक जाय. एक मेसेज वचपाक जाय अक्रॉस इंडिया दॅट इन गोवा यू कॅनॉट कम ड्रिंक अँड ड्रायव्ह विच इज नॉट देर एनीवेर इन द वर्ल्ड. आनी ही म्हाका दिसता तेंकां सांगपी मनीस कोण आतां हे सगळे एसोसिएशनाचे मेंबर जे कोण रेंटाक कार दिता रेंटाक बायक दिता ते फटाफट फास्ट दिता पूण ते केन्नाच सांगिना कित्याक तेंचे जे भुरगे आहा क्लॅरिकल स्टाफ तेंकां हे दिवचे पडटले तेंकां की यू विल बी अरेस्टेड. ट्युरिस्टांक कळपाक जाय यू विल बी अरेस्टेड म्हणून. यू विल बी इन द जेल इफ यू ड्रायव्ह रेंट अ कार. अपघात जर कमी करता जाल्यार हेका प्रायोरिटी दिया. पयलो हो विशय सोडया आमच्या बसीच्या बी मागीर पळोवया. त्या प्रमाणे फाटल्या दिसांनी काही दिसा प्रमाणे पयली ऑफिस ऑर्डर एक काढली एफिडेविट घेवप ना म्हणजे गोंयकारपण राखपाक ही म्हत्वाची ऑर्डर आसली. एफिडेविट मागीर ते आधार कार्ड मिसयूज करून गाडयो रजिस्टर करप ना एक जालें. आनी आतां ही दुसरी ऑर्डर आमकां रिलीफ दिवपाक मुख्यमंत्र्यान काडल्या. हांव अरविंद कुटकार सर जो आमचो आसा डायरेक्टर त्याचे आभार मानता. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मुख्यमंत्री आणि जेन्ना जेन्ना म्हाका एमर्जन्सी मुख्यमंत्र्या कडेन वयचो पडटा कित्याक तुमी जाणा मुख्यमंत्र्या कडेन अपॉइंटमेंटाक बी मातसो टायम लागता म्हणून एमर्जन्सी वचपा जाय तेन्ना मायकल लोबो सराक हांव कॉन्टॅक्ट करता. तो म्हाका घेवन वयता आनी जे विशय कितें आहा पळय आमी ते बऱ्यापैकी मांडटा. नव्या वाड्यार शांतीनगर रेल्वे पुला लागसर आशिल्ली मुखेल उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. थळाव्यांनी बेगोबेग संबंदीत खात्याक कळीत केलें. सध्या ही पायपलायनूय दुरुस्त करपाक झुजा पावडर काम सुरू आसा. ही घडणूक फांतोडेर 4 वरांचेर घडली.
म्हापसा वाठारांतल्यान एका धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. सावंतवाडीच्या एका कुटुंबातल्या बापूय आनी ताच्या 7 वर्सां पिरायेच्या पुताची कूड करसवाडो वाठारांतल्या भाड्याच्या कुडीत दुबावितपणान सापडल्या. त्याच कुटुंबातल्या बायलेची भलायकी गंभीर असून तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलात दाखल केल्या. या घडणुकेक लागून वाठारांत बोवाळ निर्माण जाला. तशेंच म्हापसा पुलिसांनी तपास सुरू केला. म्हापशा करसवाडो वाठारांत एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला. म्हापशेच्या साईनगर करसवाड्यार बिराडाक रावपी सावंतवाडीचें कुटुंब आपल्याच कुडीत दुबावितपणान मरण आयिल्ल्याचे सांपडिल्ल्यान वाठारांत खवदळ पातळ्ळा. जाल्यार बायलेची भलायकी गंभीर आसा. तिचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे कुटुंब मूळ महाराष्ट्रांतले आशिल्ल्याचे कळटा. हे घडणुकेत बापूय अजय जाधव आनी 7 वर्सां पिरायेचो ताजो पूत अथर्व जाधव हांकां मरण आयले. जाल्यार सुवर्णा जाधव गंभीर जखमी आसा. घडणुकेची म्हायती मेळटकच म्हापशा पुलिसांनी वचून पंचनामो केलो आनी कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्यो. ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी म्हापशे पुलीस करतात. ह्या प्रकरणाचे खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. कितके जाण डेड फावंड आसा? आता आमकां सध्या 2 डेड बॉडीज ना, बापूय आनी चेडो. ओके, कितके वर्साचे ते? चेडो आसा 7 वर्साचो. ओके, बापूयाचो 38 कित्याक लागून कितें मेसेज चालू आमी तुमकां मागीर दिता. आनी ताजी बायल आसा ती सध्या आमी क्रिटिकल कंडिशनान ताका हॉस्पिटलान एडमीट केला. आता ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात गेली, थंयच्यान ताका जीएमसी रेफर केला आनी ताजो उपचार चालू आसा. भितर कितें कळ्ळें, कितें दिसला तुमकां? ना, आतां आमी सगळे आमी काम करता देड वरती पळयता. वील कम टू हांगा कारसवाडा इंदिरानगर म्हणटा. आतां म्हाका ते घराचो ओनर आहा रामकृष्णा रावता, ताणें म्हाका फोन मारलो. हांव येना फुडें पळयलें हांगा एम्बुलन्स आसली आनी तेच्या उपरांत विचारता जाल्यार कितें जालें, सुसायड केला म्हणाले, कोण तरी पॉयजन घेतला म्हणाले. तेच्या उपरांत ती बायल आहा ती मातशी क्रिटिकल कंडिशनान आहा, ताका बांबोळे शिफ्ट केले आसता एजी200. आनी आतां पोलीस येयल्यार इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. साहेब बी येयला. हांवें पुलिशेक फोन मारलो पयलीं. हांगा तिगां रावतालीं म्हणटा ते. रुमान रावताली? रुमान रावताली, रेंटेड रुमान रावताली. रामकृष्णा राव तेच्या रुमान रावताली. कितली जाणां आसली ती? 3 जाणां. एक ल्हान भुरगो आतां 7 वर्सांचो, तो सेंट एंथनी स्कुलान शिकतालो आनी तो खंय तरी बँकेन पणजे कामाक आहाय म्हणटा. आनी तेंचे एक्चुअली घर खंय सोंदुल्ले. आतां तेंचे मागीर तो बापूय येयल्लो न्हू. बापूय येयल्या उपरांत दार उगडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचल गट संयोजक मनोज नायकाचेर हल्लो करपाची घडणूक घडली. ही घडणूक शुक्रारा राती दिवचलच्या बायपासाचेर घडली. हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. दिवचले शुक्रारा राती बायपासाचेर काँग्रेस गटाचो संयोजक मनोज नायकाचेर जाल्लो हल्लो बेश्टोवपा खातीर आशिल्लो. गोंयभर आनी दिवचल मतदारसंघात ज्या पोटतिडकीन काँग्रेसीचें जें काम चल्लां तें थांबोवचें देखून हो हल्लो जाला. सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यां मदीं भिरांत पातळ्याचें सिद्ध जाता अशें काँग्रेसीच्या फुडाऱ्याचें मत आसा. मजगतीं ह्या हल्ल्याक आमी निशेध करतात. हो विशय केंद्रा मेरेन व्हरतले अशें गोंयचो काँग्रेसीचो म्हणयारो महेश मामरेन सांगलें. काल राती साधारण 10 वाजताच्या दरम्यान आमचो बिचोलेचो काँग्रेसचो ब्लॉक कन्व्हिनर मनोज नायक हाचेर काल भ्याड हल्लो म्हणजे भित्र हल्लो जो आसा तसो हल्लो आज काल मनोजाचेर केल्लो. हल्लेखोरान हल्लो करता आसतना म्हणलं तुका काँग्रेसचें काम करूं तुका काँग्रेस जाय असो म्हणलो आनी ताचेर हल्लो केलो. शेंटा ताचेर मातशी मुटूय लागली, तोंडार बसले ताच्या आनी धक्काबुक्की जाली. ते हातून तो एकटो कोण तो पडलो आनी थंयच्यान ते पळून गेले. मनोज इमिजिएटली पोलीस स्टेशनार येवन ताजेर आज काल राती इमिजिएटली कंप्लेनूय जाली. आमी आज ती चवकशी करपाक आयिल्ले की कितें जालां काय म्हणून. आज एका आमच्या कार्यकर्त्याचेर हात लागिल्लो आसा. आमी हाजो पूर्णपणे निशेध करता. एज अ जीपीसीसी स्पोक्स पर्सन ह्या नात्यान हांव ह्या गजालीचो निशेध करता आनी हांव त्याच बरोबर आमच्या बाकीच्या कार्यकर्त्यांक सांगूंक सोदता की हातून तुमी भिवपाची गरज ना. जे आमचे सिंपथायझर्स आसात तांकांय हांव अपील करता की ह्या गजालींतल्यान तुमी भिवू नाकात. जे आज कितें जालां की भंय उरूंक ना. आज कोणा मदीं भंय उरूंक ना, लोकां मदीं भंय ना, गुंडां मदीं भंय ना, जे अशें कृत्य करता तांच्या मदीं भंय ना. आज पोलिसांचो भंय ना, कारण तांकां कोणाचो तरी एक वरद हस्त आसा. तांकां कोण ना कोण तरी तांचो आशिर्वाद तांच्या तकलेर आसा. म्हणून अशा प्रकारची घटना ज्यो आसा ते घडटात. ह्या सगळ्या घटनेचो हांव निशेध करता. आमचे प्रदेश अध्यक्ष जे आसा जीपीसीसी प्रेसिडेंट गिरीश भाई हांचे कडेन उलयल्लो आसा आनी हो विशय जो आसा ते आमी सेंट्रली सुद्दां लावन घेतले.
जेन्ना गाडी थारिली तेन्ना फाटल्यान टू व्हिलरीन एक दोग जाण भुरगे येवन रावले आनी तेच्या उपरांत हांव तर गाडयेनूच आसा फोनार आसलो. जेन्ना फोन दवरून भायर सरलो आनी फुडें निघून गेलो तितल्यान फाटसून गाळयो घालीत कोण तरी काँग्रेस जाय करून गेलो. म्हाका कळूना अशें कितें जालें तें सगळें. पूण जेन्ना पळयता फाटल्यान पळयता तितल्यान म्हाज्या फाटसून ताणें हात घातलो. ह्या हितून जी झडप जाली तितून हांवें तेचेर खड मारली आनी म्हाजो जीव पयलीं हांवें सेफ केलो, गाडयेन गेला पयलीं. त्याच बरोबर तो पडलो आतां उठून ते टू व्हिलर घेवन पळय जालें. आनी ताच्या बरोबर एक नॅनो कार आसली ती सामकी अशा स्पिडीन गेली की बाबा ती कोणाक चिटून उडयतली अशी. तुमकां खंय तरी भेटोवपा खातीर तुमी आनी काँग्रेसीक फुडें व्हरचें न्हू, काँग्रेसीचें काम करचें न्हू, अशा पद्दतीन हो हल्लो केला म्हाजेर. पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां अशें इतले हल्ले जाले म्हूण आमी भिवपाचें ना. आनी काँग्रेसीचें काम ह्यान पयलीं जें चालू आसलें तेच्या आनी 2 पटीन चड काम चालू जातलें आतां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सरकारान साश्टी तालुक्यांतल्या 11 गांवांक शाराचो दर्जो दिवपाच्या घोशीत करपाच्या प्रस्तावाक साश्टीच्या थळाव्यांनी विरोध केला. जायत्या ग्रामपंचायतींनी ह्या निर्णया आड खास बसका आनी ग्रामसभा घेवपाचो निर्णय घेतला. तशेंच हे विशीं थाराव पास करपाची तयारी सुरू केल्या. हो प्रस्ताव चालीक लायलो जाल्यार गांवाची ग्रामीण वळख, पारंपारीक जिणेची पद्दत आनी मेकळी सुवात धोक्यात येवपाक शकता अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला. गोंयांतल्या 56 गांवांचे शारीकरण करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. तातूंत साश्टी तालुक्यांतल्या 11 गांवांचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकाराक लागून आतां परतून गांवागांवांनी वातावरण तापपाक लागला. गांवागांवांतल्यान ह्या निर्णयाक तीव्र विरोध जाता. जायत्यो पंचायती विशेष ग्रामसभा घेवन सरकारा आड थाराव मंजूर करपाच्या तयारीत आसात. शारीकरणा खातीर गांवची ग्रामीण वळख, पारंपारीक संस्कृताय आनी पर्यावरणाक धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. देखून साश्टीच्या थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. तशेंच गांवाचें शारीकरण करून FAR वाडोवन काँक्रिटाची रानां तयार करपाक सोदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला. मजगतीं सरकारान जरी हे विशीं थळाव्या वांगडा चर्चा केले बगर कसलोच निर्णय घेवचे नात अशें जाहीर केला, तरी लेगीत गांवपण तिगोवन दवरपा खातीर ह्या प्रस्तावाक कायमचो विरोध आसतलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. जेन्ना 2020 आमकां अर्बन एरिया नाक म्हण आमी ओपोज केल्लें, सगळ्यांनी ओपोज केलें, तें विड्रॉ जाल्लें. आतां हांकां पत कित्याक घेवपाक जाय? आतां तें कितें आहा तेंकां पत आमकां अर्बन करपाक नाका. कित्याक तें जालें जाल्यार आमी आमच्यो विलेज आहाय त्यो दुसरे सायडीन हें जाल्ले डेव्हलपमेंट. कित्याक एज पर आतां आमकां कितें आहा, आतां एज अ विलेज आमकां प्रोटेक्शन आहा. खजान लँडाचें आमी पॅडी फिल्डांनी इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव एरिया तें आहा. पूण जेन्ना एक पावटी अर्बन जाली, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट केलें जाल्यार ते थिंगा आमचे जायते कन्वर्जन जावपाक शकता. आज पयस सुवातेर आख्खे गोंयभर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान डायरेक्टर ऑफ पंचायताक 56 विलेजी नांव दिलो आहे. आनी हे 2020 नोटिफिकेशन की 56 गोंयच विलेजीस अर्बनायज करपाक. हेजे 2020 सगळे ग्रामपंचायतीन आनी सगळे ग्राम सभेक हे ओपोज जाले. हांव पयले सुवातेर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे निशेध मारता आनी आय रिक्वेस्ट द रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनसुरात, प्लीज टेक बॅक दीस. गोंयकारां नाक म्हूण ऑलरेडी 2020 सांगलोलें आनी सगळे मुगेले पंचायतीक सांगता. आमगेले बाणाले आनी वार्का पंचायत 2 इन्क्लूड आहाय हितू. आनी तेच भाशेन गोंयच्यो सगळ्यो 56 पंचायतसांक एक स्पेशल ग्रामसभा घेयाय. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल ग्रामसभा घेवन लोकांगे वॉयस आउट कोराय. ऑर्गनायझेशन जालें जाल्यार आमकां टॅक्सीस हाय पडटली, जावं हावस टॅक्स, जावं सॅनिटेशन टॅक्स, गार्बेज टॅक्स, ही सगळीं टॅक्सां आमगेली वाडटली. नावेलीच्या STP प्लांटा लागसर आशिल्ले चेंबर ओव्हरफ्लो जाल्या उपरांत ह्या गाणयारे उदक सरळ गटारात सोडटात असो आरोप नागमोडेच्या थळाव्यांनी लोकांनी केल्या. ह्या गाणयाऱ्या उदकाक लागून पुराय वाठारात दुर्गंधी पातळ्या, तशेंच भलायकेचेर परिणाम लेगीत जावपाक लागला. देखून संबंधितान ह्या प्रकारात लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. सो आमगे वॉर्ड म्हणजे मामी पंच आम नागमोड वॉर्ड आहे. कितें जालें 2 वर्स पयलीं मातशें मात वाज आसा ड्रेनेज आमगे पॅक जाली. सो आमी साफ केलें. तेका लागून फाटल्यान चेंबर आहा, ती झाड पास करता चेंबर आहा, ती ओवरफ्लो जातालें आनी ते डर्टी वॉटर न्हू. सो कितें जालें तें ओवरफ्लो जाता म्हणून आमी आख्खें साफ केल्लें. मागीर कितें जालें तेजो रात्याक म्हणटा नेबर सांगता रात्याक मरे आमी व्हडलें पायप घालें टेम्पररी सोल्युशन.
बट टेम्पररी सोल्युशन हे मोठे पायप ना कित्याक आमी चोयला न्हू आमी काम चलता आसा बेश्टे दिसती पडना रोडाचेर सेम पायप एक्चुअली तेमी चेंबर टू चेंबर कनेक्ट करपाक सेम पायप हे तेमी टेम्पररी सोल्युशन एसो पायप लायला ह्या 1-2 वर्स जाली हे आमकां खबर पासून आसलें भितर रोडा भितर एसो मोठे पायप घायला सो आतां कितें कालू पावस पडलो नाटकें उदक जालें आयज आमी साफ केलां पळोवपाक गेल्यार हे मोठे पायप मेळ्ळा आमकां हे डिपार्टमेंटान आय मीन हांव हे ते सुवेज अथॉरिटी मागीर कॉन्ट्रॅक्टर तेंच काम केलें तें हे मोठे पायप हिंगा आख्खे सरावंडींग घरां आहाय आनी मेन पायपलायन आहा अशी घरां जायतीं 30-40 घरां आहाय सो तेमगे मोठे उदका पायपलायन आसा जाल्यार तें बीन फुटवलें बीन जाल्यार मागीर तें उदक लीक जातलें मागीर कळना तुका लिकेज बीन जाल्यार मागीर तें बंद आमी जातलीं लोक शकता मलेरिया बीन आनी आतां पावसा दिवपाक जाताय जायते सो तें सेवरी डिपार्टमेंट येवन गेले आता डिपार्टमेंटाक जे येवन गेला तोय म्हणटा बाबा आपण कोता ते भितरल्यान पॅक कोता आनी ते मुखार आफ्टर मिन्स पावस बी ना जाल्यार मुखार आनी चेंबर आहा वयर सो तोय आमी तिनसां ब्लॉक केले तिनसां कितें ओवरफ्लो जावन येशात खंय पोतून सो म्हाका तें कळना कितें आमगे ते एक्सपर्टीज केना सो तें म्हाका दिसता हांव तुका सांगता ही 2 वर्सां जाली हे सर्वेची पायप सोडा आनी आख्खे हिंगा हरशीक जाल्या हिंगा आख्खें उदक भोता आनी सगळे लोकांक प्रॉब्लेम जाता आयज सकाळसांनी आख्खें बोलो थंय आमी मनशां हाडाय थंय साफ केल्लें वास येता सोंसूं जायना आनी कोण एक्शन घेयना हाल तरी समज डेंगू मलेरिया जालें न्हू मागीर ते आमकां उलयताय पंचायत सरपंचांक सो हें आतां कितें करपाक तें तूं म्हाका सांग पायप हिंग सोडला आनी हाल्यां थिंग नोडा पायप आसतलें तें टॅक्टरी जॉयंट जालें जाल्यार हाल लोकांक मागीर माल जातली लोक मागीर सगळो दुयेंत जातलो तें मागीर जबाबदारी कोण आहा तूं सांग गोंय काँग्रेसीन येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो संकेत दिला गोवा काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी भाजपाक हरोवपा खातीर समान विचारांच्या पक्षाक एकठांय येवपाचें आव्हान केलें पूण पक्षांतल्यान भायर सरपाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट आसा आनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रवेश मान्यताय ना अशें जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी स्पश्ट केलें राजकीय वेव्हार समितीचे बसके उपरांत गोंय काँग्रेसीन भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो निर्णय जाहीर केलो गोवा काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हाणें सगळ्या समान विचारांच्या विरोधी पक्षांक एकठांय येवन भाजपाक हारोवपाचें आवाहन केलें काँग्रेस सगळ्या पक्षांकडेन उलोवपाक तयार आसा अशें ठाकरे हाणें स्पश्ट केलें पूण सादारण विचारसरणी आनी सादारण किमान कार्यावळींच्या आदारांचेर ही युती तयार जातली वेंचणूक जातले तेन्ना काँग्रेस ताका तोंड दिवपाक तयार आसा अशेंय ताणें सांगलें मजगती जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान परतून पक्षांतल्यान भायर सरपा विशीं काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट केली गोंय काँग्रेसीन भाजपा आड व्यापक विरोधी युती करपाचो संकेत दिला पूण देशांतल्यान भायर सरपाच्या प्रस्नाचेर काँग्रेसीची भुमिका स्पश्ट आसा आनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रवेश मेळचो ना अशें जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें स्पश्ट केलें हेच बसकेत 22 सप्टेंबराक आयोजीत जावपी गोंय राखण यात्रा विशीं चर्चा जाली ह्या यात्रे वरवीं लोकां मेरेन पावपाचो आनी भाजपा विरोधी लोकमत घटमूट करपाचो काँग्रेस यत्न करता अशें चोडणकर हाणें सांगलें मतभेदांक लागून पक्ष सोडून गेल्ल्या कार्यकर्त्यांक परतून काँग्रेसीत सक्रिय जावन एकचारान भाजपा आड झुजचे अशें आवाहन पक्ष फुडाऱ्यांनी केलें एक बात और स्पष्ट है कि हम चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव के लिए जो भी हमने कमेटीज बनाई है जो चुनाव कमेटी के जो अध्यक्ष है यूरी अलेमाओ जी हैं उनके तहत भी कमेटी बनना है मैनिफेस्टो जो कमेटी क्या अनाउंस हुई है नेशनल स्तर पर अनाउंस हुए है जिसमें हमारे एमपी विरियाटो फर्नांडिस भी उसके अध्यक्ष हैं और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है तो एक्स एमपी सार्दिनो जी उनको अध्यक्षता में हमने बनाई है तीनों कमिटीज को हमने ये कहा है कि कुछ ही टाइम के अंदर उन्होंने अपनी कमेटी के मेंबर्स पूरे करना चाहिए और अपना वर्किंग स्टार्ट करना चाहिए पयलो इश्यू म्हणजे आमचो अलायन्साचो जो गोंयचे लोक परत परत सगळ्यां कडेन मागतात की आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनीक बीजेपीचो जो 15 वर्सांचो मिसरूल आसा जो गोंय विकपाक काडला
गोंयचेर अत्याचार चालू आसा तो बंद जावपा खातीर सगळ्या गोंयकारांनी सगळ्यां कडेन उलो मारलेलो आसा की सगळे एकठांय जावचे. आयज पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीच्या मिटिंगेक विस्तारान ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी सगळ्यांनी एकमतान मान्य केलें की आमकां ब्रॉडर अलायन्स करपाची गरज आसा. ज्या ज्या पक्षाक BJPक हरोवपाची इच्छा आसा सिरियसली तेणी सगळ्यांनी एकठांय येवन आमकां काम करपाची गरज आसा. सो ह्या वेळार आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज कडेन बी आमी अपील करतात जांकां जांकां BJPक हरोवपाची इच्छा आसा तेणी आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या सरकारा विरुद्ध, भ्रश्ट सरकारा विरुद्ध, जो गोंय नश्ट करता त्या सरकारा विरुद्ध, गोंय जो विकपाक काडला त्या सरकारा विरुद्ध लढो दिवपाची तयारी आमी गोंयच्या लोकांक साथ दिवपाची आमी ठरयल्लें आसा. आनी हें करपाक एक जी यात्रा आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलिमांव हांणी अनावन्स केल्ली, गोंय राखण यात्रा, हेजेर आयज प्रिपरेशनाचेर ताणें एक बरें प्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. आनी त्या खातीर एक इतिहासीक यात्रा जी 22 सप्टेंबराक साकून स्टार्ट जातली, तेजेर खुबशे बदल गोंयांक दिसतलो आनी तातूंतल्यान खुबशे लोक काँग्रेसी कडेन वळले वयतले. हातून आमी सगळे पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीन सॅटिस्फॅक्शन एक्सप्रेस केलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श